बाजार पळयत जाल्यार एक फायर ब्रिगेड आसा आनी धुंवर येता म्हणून हांव रावलो सायडीक पळोवपाक जाल्यार बरोचसो धुंवर येता म्हणजे कांयच कितें दिश्टी पडना जाल्यार फायर ब्रिगेडवाले मनीस सामके बरें काम केलें तेणी फाटल्यान सिलिंडर लावन ऑक्सिजन हेल्मेट घालून हेडलायन करून भितर गेले ताचे पयलीं आमी सगळे ते कपडे भायर काडले तेंचे फटाफट सो ऑलमोस्ट सगळे बंद जाल्ले आसा न्ही आनी जालें कितें आतां एकट्यान विचारला तेंचो पळय सकाळीं थंय दोनांक सुमार थंय सायडीक शॉप जें आसा न्ही हिरा म्हणटा पळय थंयच्यान धुंवर येवपाक लागलो ताणें काय शेजाऱ्याक आपल्याक हें केलें कॉन्टेक्ट केलो त्या शॉपाचें नांव आसा तें सत्यम आमचें शॉपिंग फॅमिली शॉपिंग जाल्यार तो आयलो आनी ताणें सामकें ओपन करून पळयलें थंय आनी जाल्यार सगळें भितर धुंवर जाला तितून कॉन्टेक्ट करून आमी आतां फायर ब्रिगेड आपयला आतां आनी घाल्ली फायर ब्रिगेड सो आतां सगळें आमी तांकां हें करता हेल्प करता थंय रावन सगळें भायर काडपाचें सामान बी ऑलमोस्ट काडलें एका शकपाक आतां उदक कसो लागलो पण तें कळना आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार सायडीक पेडोमा सायडीक एक ट्रान्सफॉर्मर आहा ताका थंय धुंवर येता पूण हांवें आतां खेडेकर साहेबाक फोन लायलो तो फोन उबारिना कितें चल्लां म्हाका कळना इन्सिडेंट हो ही गजाल जाली की दोनांक फातोडीची हय म्हणजे फातोडीची दोनांक सुमार आतां एकटें विचारला हेंचो आमकां दोनांक सुमार धुंवर येवपाक लागलो न्ही सो भितर कपडे बीन तेगे सगळे हय कपडे बी सगळे गेले कपडे सगळे रेडीमेड शॉपां आशिल्लीं शर्ट पॅन्ट बी सगळे गेले ऑलमोस्ट काजी बिल्डींग ही काजूची बिल्डींग काजू हय ओल्ड बिल्डींग जालें कितें सायडीक फार्मास आहा वेलनेस ती काय उदक लागू शकता कितें जावं शकता आमी तांकां सांगली शॉप बंद कर आनी लायटी बी बंद करा म्हणून आतां एक्चुली आतां ट्रान्सफॉर्मराक उदक लागता थंय तांणी पळोवपाक जाय फोन केल्यार तो फोन करिना हांवें तो खेडेकर जेरी आहा ताका कॉल लायलो पूण उबारिना अशें जर जेन्ना प्रसंग जाला तेन्ना कोणें धांवप आसता लोकांनी धांवप काय सोशल वर्कर काय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तांच्यांनी येवप आसता फोन केल्यार फोन उबारिना ना आतां आमचो कामत बाबा आयल्लो आसा फायर ब्रिगेड इन्चार्ज आतां रावन तो सगळो सर्वे करता तेंच्यांनी कितें लॉस जाला कितें जालें तें पळयता पूण तशी जिवीत आनी कांय जावना पर्सनल लॉस ना तशें कांय जावना फटाफट आमी ते भायर काडले कपडे बी अशें म्हणून सो हें आतां कशें कितें उदक लागलो खंय शॉर्ट सर्वीस जाला ते आतां सरकारान पळोवचें पडटलें किंवा फोंडाचे कोण आहा पळय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉप ओनर हांच्यान घेवन ते पळोवपाक जाय सगळो भायर काडलो आनी ताजे उपरांत म्हजे 2 जाण फायर फायटर वीथ ब्रिथींग एपरेटर्स आहेत आनी चार्ज होज लायन घेवन भितर सरले आनी ताणी मागीर भितर वचून हो उदक कंट्रोलार हाडलो दुसरे सायडीच्यान जो ग्लासाचो पॅक आशिल्लो पूण धुंवर भायर वचपाक एकूच बारीक वाट आशिल्ल्या कारणान आमचो दुसरे सायडीचो ग्लास फोडचो पडलो थंयच्यातल्यान एंट्री करची पडली थंयच्यातल्यान मागीर चड एमावंटान स्मोक जेन्ना भायर सरलो तेन्नाच आमकां इजिली भितर एंट्री करपाक मेळ्ळी आनी चड इफेक्टिवली फायर फायटींग करपाक मेळ्ळें लॉस वचून एस्टिमेट करूना ताजो ओनर आहा ताजे कडेन मेळूंक जाय तांचो स्टॉक कितलो आशिल्लो कितें आशिल्लो तो आमकां कळटलें तेन्नाच आमी लॉस मागीर एस्टिमेट करूंक हे कपड्याचे शॉप कॉज ऑफ फायर सगळे कपडे आसात कॉज ऑफ फायर आमी इन्वेस्टिगेट करतले आतां एज ऑफ नाव कांयच सांगूंक शकना ते कित्याक लागून उजो लागलो कित्याक दुकानाच्या फुडल्या सायडीच्यातल्यान कांय उजो ना इम्पॅक्ट जो जाल्लो आसा जो लॉस जो जाल्लो आसा इट इज ड्यू टू द एक्सेसीव हिटाक लागून तांच्या बॅकयार्डाक म्हणजे दुकानाच्या बॅक सायडीच्यान तांचे कडेन इन्वर्टर आशिल्लो म्हणटा तो आनी एअर कंडिशनर आशिल्लो सो देर आर ऑल चान्सीस ते सायडीच्यान खंय कितें तरी जाला असो येता कितल्यो फायर व्हेकल्स यूज केल्यो फायर बंब जवळ जवळ सध्या 12 फायर फायटर्स आसात तो सेकंड फायर ऑफिसर सुशील मोरजकार सब ऑफिसर राजेश तलवार लिडिंग फायर फायटर संतोष गांवकर ताजे भायर म्हजे जे बरे 13 फायर फायटर अजून भितर आसा काम करता सुरेश कातरकार जो म्हजो सिनियर फायर फायटर आशिल्लो ताणें पयलीं हांगा तो पाविल्लो हांगा ह्या स्पॉटाचेर आनी ताणें जे सगळें हांगा डिसिजन घेवन म्हणजे फायर फायटरांक भितर धाडलेले आनी टायमली आमी हांगा पाविल्ल्या कारणान टायमली एक्शन जाल्ल्या कारणान तेजे खुबसो जो म्हाल आसा तो आमी सेव करून पाविल्लो उजो आतां सायडीचे हाका बी कांयच इम्पॅक्ट जावंक ना टोटल कितले लॉस जाला टोटल लॉस आमी आतां इन्वेस्टिगेट करतले कित्याक तांचे कडेन कितलो स्टॉक आशिल्लो कितें आशिल्लो तांचे कडच्यानूच आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळटलें तेन्ना आमकां आयटम आसले कपड्याचे गार्मेंट्स सगळे सो फायर बंब कितले लागले ना म्हणटा कितल्यो गाडयो लागल्यो फायर दोन यूज केल्या दोन यूज केले कोणेच्योच न्ही कोणेच्योच दोन्ही तुमचें नांव सर हांव अजीत कामत असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर थँक्यू